थळाव्या लोकांनी मागिल्ल्यान वागातोर दर्यावेळ देवक म्हणून 6-7 सपणां बांदिल्लीं. त्या सपनांक कांय लोकांनी हरकत घेतिल्ल्यान सपनां मोडपाचो आदेश राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलान दिल्लो. सध्या ती सपनां मोडून उडयल्यात. सगळ्यो कायदेशीर गजाली जाग्यार घालून ती सपनां परत बांदतले अशें गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचो चेअरमॅन निलेश काब्राल म्हणटा. थळाव्या लोकांनी मागणी केल्यानूच वागातोर दर्यावेळेर 7-8 सपनां बांदिल्लीं अशें गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे चेअरमॅन आमदार निलेश काब्राल म्हणटा. वागातोर प्रॉपर्टीन आमी एक जागो आशिल्लो की ते फिशींग जेटी आशिल्ली, थंय 2.5 मिटर विथ फुटपाथ आशिल्ली. ती 2.5 मिटर आमी बरे पेवर घालून कॉन्क्रीट पेवर घालून ती केली, कित्याक तेका डिमांड आशिल्लो फिशरमॅनाचो की बरो रस्तो जावचो. आनी आमी CRZ एप्रुवल करून थंय केल्ली. ते लोकल लोक आमी थोडे येयले आनी डिमांड करपाक लागले की आमकां ते 500 स्टेप घाल, कित्याक थंय आमकां देंवपाक बरें म्हणटले. ते कॉन्ट्रॅक्टर आमकां कळनासतना म्हाका दिसता 500 स्टेप घातले. सगळ्यांची मान्यताय घेवनूच परतून ती सपनां बांदतले अशें आमदार निलेश काब्रालान सांगले. आतां परतून आमी ते स्टेप्स मागीर लोकां खातीर बांदतले बाय गोईंग टू द प्रॉपर फॉर्मेलिटी. वुडन स्टेप जर घालपाक जाल्यार वुडन, नाल्यार आनी कसले इको एनवायरमेंटल स्टेप्स घालपाचे घालतले. आतां लोकांनी रेकमेंडेशन केलां की ते स्टेप्स जाय म्हणून. आतां आमी परतून प्लॅन काडून एप्रुवल करून परतून ते स्टेप्स घालतले. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. कुंकळ्ळे युनियनान दवरिल्ले पयले ऑल इंडिया व्हॉलीबॉल सर्तीत देहरादूनाचे ONGC आनी केरळाचे BPCL फायनलीत पावल्यात. गोंयचे सिग्नल्स आनी हरियाणाच्या IDC मजगतीं तिसऱ्या सुवातीची मॅच जातली. Yes. Again, Marada. डावन द रोड पबाकडे हल्ल्याचो निषेध म्हणून पणजे लोकांनी कॅन्डल रॅली काढली. तलवारीच्या हल्ल्यात जखमी जाल्ले राफाल डिकॉस्ताक न्याय मेळचो, हल्लो करपी झेनाक कडक ख्यास्त जावची म्हणून कांय आमदार मंत्री धरून कितलेशेच प्रतिश्ठीत लोक हे कॅन्डल रॅलीक रस्त्यार देवले. हल्ल्यात जखमी जाल्लो राजू सरीनूय तांचे बरोबर आशिल्लो. प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची म्हणून लोक मुख्यमंत्र्याकडेन मागतात. To demand justice for Rafael and Raju, who were brutally attacked outside a city pub on Easter morning. Well, as you can see, a number of his friends, supporters and well-wishers have turned up out here, all with one sole aim, to demand justice. कितें उलयलो आमचे कडेन, कितें डिस्कशनशें केलें आनी अकस्मात आमचे येवन तलवारी चलयल्यो. म्हाज्या फ्रेंडाचेर, राफेलाचेर इतले वायटपण ताणें अशें केलें, आमकां केन्ना चिंतूं सुद्दां ना अशे तरेन आमचेर कोण हल्लो करतलो म्हणून. चडशें करून म्हाज्या राफेलाच्या फ्रेंडा खातीर इतलें जालां ताका एक जस्टीस मेळचो अशें हांव मागता सगळ्यां कडेन. I am come here in support of a friend, because how can I define Rafael in a simple word? He's a jewel of a he's a jewel of a person. It is unfortunate that this is happening in the constituency of our chief minister, who talks about good governance in Uttar Pradesh but cannot give good governance in Goa. People of his own constituency have come out to show that they are unsafe from gundas who have political patronage and who have state and police support. And I have no relation with this Almeida at all, Steve Almeida at all. I met him for the first day that day. And this time I am dragged into it because I went for the dog show.
please, I would not be. I really don't want to be dragged in such controversies, and I want to be out of it. That's why, to show my solidarity, I came here. इतल्याने खबराचित्र हांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.